काकोड्या कुडचड्या पालिकेक आनीक 3 कोयराच्यो गाडयो जिसुडा मार्फत मेळ्ळ्या। ह्या गाडयांचे मोल सुमार 30 लाख आसा अशें मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलां। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सेग्रिगेटेड व्हेकल फॉर हजार्डस वेस्ट, वेट वेस्ट आणि ड्राय वेस्ट कंपार्टमेंट आसलेली गाडी आणि एक रोड वेस्ट काडपाक टिप्पर टायप ओपन गाडी फॉर ड्राय लिव्स आणि बाकीचे वेस्ट काडपाक माती काडपाक रस्त्या वयली हे 2 गाडयो आज म्युनिसिपालिटीचे टायर्ड ग्रांटचे भितर जी सुद्दां आमकां घेवन कॉस्ट 15-30 लाखाची गाडयो आज पावयल्ल्यो आसा। आज उक्तावण सोहळ्याक आमचे मध्ये चेअरपर्सन, व्हायस चेअरपर्सन, काउन्सिलर्स, बाकीचे म्युनिसिपालिटी स्टाफ, एमई, बाकीचे सगळे वांगडी आणि हे सगळ्यांनी आज उद्घाटन केलं। म्हाका दिसता कुडचड्या मतदारसंघात गार्बेज हो इशू खूप पयलीं सॉर्ट आउट जाल्लो आणि आज लास्ट 2-2.5-3 वर्सां ऑलमोस्ट म्युनिसिपालिटी डोर टू डोर गार्बेज अलॉंग विथ म्हाज्या आदारान ते करता आणि आज हे गार्बेज ही प्लांटार व्हरपाक जाय। गार्बेज प्लांट ट्रायल रन चालू आसा आणि गार्बेज आता फक्त कुडचड्या वयली भितर कलेक्ट करून ते प्लांटार वयता। सो खंय तरी गाडयो जाय आसल्यो। आज कितें जाता की जे नॉर्मल प्रोसेसान गाडयो ज्यो आसता तांकां स्क्रॅप करपाक खूब टायम लागता आणि गार्बेजीक जेन्ना गार्बेज वाडटा तेन्ना गाडयो चड डिटोरेट जाता। कित्याक इवन दो किलोमिटर तितलो यूज जायना, कित्याक डिस्टन्स कमी आसता, पूण ताका